सरपंच, पंचायत मेंबर, भाजप अध्यक्ष, तसेच हांगा जमलेले सगळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लाडली लक्ष्मी तसेच त्यांचे फॅमिली मेंबर्स, सगळ्याकून पयलीं हॅपी रिपब्लीक डे टू एवरीवन. आज एक चान्स मेळ्ळो की जी मनोहर बाईन स्कीम काडलेली आणि भरपूर विचार करून स्कीम काडलेली की चेडू भुरग्याक गोंयान कसले त्रास जावचे न्ही, आणि तेणें भरपूर विचार करून ही स्कीम जेन्ना काडली तेन्ना सगळ्यांक दिसलें की एक इलेक्शनाक दिता तें आश्वासन म्हणून. पूण जेन्ना आयज तुमी पळयता आसतली इतलीं वर्सां जालीं, आयज मनोहर भाई आमच्या वांगडा ना, पूण तेणें जी स्कीम काडलेली ती एवरी स्टेप म्हणटा तशी, जावं ती लाडली लक्ष्मी आसूं, गृह आधार आसूं, DSS आसूं, ही सगळ्यो स्किमी आयज आमचे सगळे लोक हेजो लाभ घेतात. आनी म्हाका दिसता लाभ घेता आसतना सगळे एकदां तरी मनोहर भाईचो उगडास काडटा आसतले. आमच्या सरकाराचे हांव तोखणाय करतां की जे पेंडींग आसलेले, सांगलां तशें कोवीड टायमार जे सरकाराक त्रास जाले, सरकाराक न्ही सगळ्या लोकांक, सगळ्या संवसाराक त्रास जाले, आनी जे काही पेंडींग आसलेले ते पेंडींग स्किमी आज जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी काडून आयज तेजें डिस्ट्रिब्युशन केलें. तशेंच आनी एक बरी गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की ज्यो गृह आधार स्कीम पेंडींग आसा खूब लोकांच्यो, जे म्हयन्याक 1,500 मेळटा, त्यो जवळ जवळ 3,000 ज्यो कोणाच्यो पेंडींग स्किमी आसा त्यो ह्या दिसांनी सगळ्यो लोकांक तेंचो लाभ मेळटलो. आनी एक हांव गजाल तुमकां सांगूंक सोदतां, रमेश भाईन सांगल्या तशी की येता ते फेब्रुवारीन आमी सालिगांव गांवांत एक नवें ऑफिस ओपन करता. कितें जातालें की ऑफिस म्हाजें पयस आसल्या कारणान सालिगांवचे लोक गिरी आनी सांगोळडाचे ह्या लोकांक मातशे त्रास जाताले म्हाज्या ऑफिसा कडेन पर्यंत पावपाक. सो सगळ्यांनी येवन म्हाका सांगलेलें की बेगींतल्या बेगीन हांगा एक ऑफिस ओपन करचें म्हणून, जे आमी आतां बेगींतल्या बेगीन ऑफिस ओपन करतले. आनी ह्या वाठारांतले सगळे जे लोक आसा तांकां स्किमी जावं कसले आनी कसले इश्यू आसूं, ते सगळे इश्यू आमी ह्या ऑफिसांतल्यान हांगच्यान बऱ्या तरेन काम करून सुटका करतले. आमी विकान एकदां ह्या ऑफिसान गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय हाडून बसयतले, जेणे करून कोणाचे कितें अडचणी आसा, कोणाचे कितें इश्यूज आसा, ते सगळे ह्या ऑफिसांतल्यान सॉर्ट आवट जातले. डेव्हलपमेंट आमी फेब्रुवारीच्यान सगळ्या वाठारांत जे कितें कोणाचे पेवर्स जावं, रस्ते जावं काही अडचणी आसूं, त्या लोकांनी येवन आमकां फक्त सांगचें. फेब्रुवारीच्यान आमी फर्स्ट विकांच्यान सगळीं इन्स्पेक्शनां चालू करता. आनी जाता तितल्या बेगीन जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जाय, जो कमी उरला अजून जावंक ना, तो आमी जाग्यार घालपाचें काम करतले. फक्त एक करेक्शन करता आसतना हांव वायस चेअरमॅनशीप म्हाका मेळ्ळ्या ती IDC न्ही, GSIDC, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन न्ही, ते गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो हें आमकां जें खातें मेळ्ळां, हें एक बरें खातें, जितून आमी आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा, जी व्हडलीं कामां आसा ती सगळीं आमी हितूंतल्यान करूंक शकूंक पावतले. हांव मना काळजांतल्यान आमचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रमोद सावंत, तशेंच भाजप अध्यक्ष सदानंद तानावडे सर, हेंचे दोगांचे हांव मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका हे चेअरमॅनशीप, वायस चेअरमॅनशीप तेंच्यांनी म्हाका प्रदान केली म्हणून. तुमचे जे इश्यू आसतले, जावं हांव आसूं, जावं आमचे सगळे पंचायत मेंबर आसूं, रमेश भाई आसूं, कोणूय आसूं, कितें अडचणी कितें आसा जाल्यार म्हाजे कडेन फक्त पावोवच्यो आनी आमी ते बेगींतल्या बेगीन सुटका करपाचे आमी प्रयत्न करतले. हांगा हो प्रोग्राम तुमी सगळे आयल्या, ते सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू.